साळगाव मतदारसंघात फक्त मुळावी बांदावळ न्हय तर स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स तयार करतले। गोंयांत खुबश्यो कामांच्यो संधी उपलब्ध आसात। ह्या संधींचो आमी फायदो घेतलो ना तर भायले गोंयांत येवन ह्या संधींचो फायदो घेतले। संधीचो फायदो घेतल्यार गोंयांत कोण बेकार उरचे ना म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। खात्री आसा की सालिगांव मतदारसंघातलो फक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट न्हय तर थोड्या दिसा भितर ह्युमन रिसोर्स जो आसा खूप मोठ्या प्रमाणात स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स हांगा तयार जावपाक शकता। कोस्टल बेल्टार आसलेली ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, हांगासर खूप मोठ्यो संधी येता त्या 5 वर्सांत आमी म्हणटा की कोस्टल बेल्टान हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरात हांव परत सांगता फुडल्या 5 वर्सांत 2 लाखापेक्षा चड संधी हॉस्पिटॅलिटी टुरिझम सेक्टरात अवेलेबल आसा। आमी जर त्यो संधी घेतलेल्यो आसात जाल्यार भायलो कोण तरी येवन त्यो संधी घेवपा खातीर कमी पडचे ना। म्हणून स्किल करप म्हणजे तांकां ट्रेन करप, तांकां जाय ती ट्रेनिंग दिवप हें काम सरकारूय करीत आसा आनी आमदारूय आपल्या परीत करतलो। आमी म्हणटा जाका टुरिझम लायनीन एखादो ग्रॅज्युएशन शिकलोच म्हणून जावचो ना, ताका अपग्रेडेशन जे करपाचें आसा तें आमी स्किल डेव्हलपमेंटांतल्यान शिकयता। स्किल डेव्हलपमेंटांत जशें आमी इंडस्ट्री लायनीन एग्रीमेंट सायन केल्या, आमच्या सगळ्या ITIतल्या भुरग्यांचे आमी 35 इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हांच्या बरोबर एग्रीमेंट सायन केल्या। त्या धर्तीचेर आमी काही हॉटेल इंडस्ट्रीच्या बरोबरय एग्रीमेंट सायन केल्या। म्हणजे फ्रंट डेस्क आसतलो किंवा टुरिझम लायनीन हॉस्पिटॅलिटी सेक्टरात आसपी बाकीचे जॉब तांकां 3 म्हयने आनी 6 म्हयन्याची ट्रेनिंग दिवन तांकां मोठ्या प्रमाणात थंय संधी उपलब्ध करून दिवप हाजेय बी सरकारान सुरवात केल्या। म्हाका दिसता ह्या सगळ्या जाणांनी जर आमी म्हणटा ताचो फायदो घेवपाक केलो आसत जाल्यार निश्चित रित्या गोंयांत कोणूच बेकार उरचो ना।